We are here precisely to finalize all the infrastructure that is needed to ensure that there will be no problems during the monsoons for the people on either side of the road. And we have been assured by Mr. Hiramat, the representative of PWD. Now, we have been told by one of the persons that they need another 1 month to complete the concretizing of the road. However, we have been assured that simultaneously the work on the gutters. Now there are 2 gutters to be constructed. One is the road gutter and the other is the adjacent gutter to take care of the drainage of the water near the houses. Now both these works will start simultaneously. We have been told that the work will start from the 25th of March. Construction of the concretized road has changed the levels of the road. Now the road is at a much higher level. So obviously, plus there's going to be a retaining wall to the road. So what's going to happen? The water that comes gushing down from the hill is going to be retained there. That is, if there is no gutter. But with the gutter, the problem will be taken care of. And ग्राउंड लेवल सकल आहलो आनी लोकांचे उदक दोंगरायल्यान पासून येता सारकी गटरां वयताले आतां बिकॉज ऑफ द ब्रिज दे हॅव रेज द लेवल ऑफ द रोड आनी रस्ते लेवल उबारले म्हणून तेंगेलें ते वताचें उदक ते वतान उरपाक शकता तेका लागून फाटल्या दिसांनी हिंगा लोकलांनी आमकां फोन केलोलो आमी आलिनाकूय फोन केलो आलिनाय मॅडम येयलोली आनी ते दिसा आमगे सगळी डिस्कशन जावन तेका लागून आयज मॅडमीन सगळें अरेंज केलें हिंगा आनी सगळी डिस्कशन केलां सो तेणी सांगलां आमकां भितरल्यान एक गटर बांदतलो तेजे फुटपाथ आसतली आनी ते सायडी आनी एक गटर बांदपाक मॅडमीन तेका डिमांड केला वो मागला सो तो गटर बांदलो जाल्यार म्हाका दिसता आमगे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले लोकांले ते एक कनेल 2 केले तेणे पूण त्याचो फ्लो आउट हा ते म्हाका 2 ओपन हाय थिंगा वचो हिंग एक फ्लो बंद जालो हा हिंगा हांव नको हे पावसान तेका आतां इतले उंच हायट करून आतां कनेल घायल तो चोयलो इन्स्पेक्शन केलें तेजें तो कनेल हा वयर घोरां हाय सकल आतां तें घोरां कनेलां उदक येतो जाल्यार पयलीं घोरान उदक येवचो वचोन मागीर कनेलान देंवतलें उदक हे आमची बोगणार केलो आहा हिंगा तेच कोण लोकां सोजमना लोकांक कांय सोजमना लोक चोयता लोक बरो कॉपरेटेड जाला हिंगा आरवाडे लोकांनी इतलें कॉपरेशन दिलां लोकांक एका काम करपाक ते खंयचे कडेन दिवना आमी शांत रावले पुराय पूण आमचें कितें बरेपण चिंताय आनी काम कराय